तशेंच ऑलरेडी मनोजान सांगलेलें आसा तुमकां जे आमच्या टॅक्सी स्टँड आहा ते सगळे प्रोजेक्ट जावपाचो आसा। तशेंच आमच्या हांगासर लेक सुडाचो एक आनी प्रोजेक्ट जावपाचो आसा। अशें करून आयज आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट तुमचो डायनेमिक सीएम प्रमोद सावंत सर आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिता, ताका लागून ही कामां आमची चालीक लागता। तशेंच आयज आमचो विश्वजीत राणे पय बी आमकां जेन्ना आमकां कसल्याय हेची गरज आसा जाल्यार तेजोय साथ आमकां सदांच आसता। तशेंच आयज हांगासर बऱ्यान बरो प्रोग्राम हो घडोवन हाडलो तुमच्या म्युनिसिपालिटीन, जे आयज खूब उमेद दिसली जे कर्मचारी आमच्या म्युनिसिपालिटीचे तांकां आयज फायदेशीर केले। तांकां फायदेशीर करपाची गरज आसा, कित्याक जे आयज म्युनिसिपालिटीन तुमकां खंयसरूच पळोवंक गेल्यार कचरो दिसना, जो आयज कचरो सगळ्या म्युनिसिपालिटी क्लिननेस म्हणटाले कितें ते म्युनिसिपालिटीन आसता पळोवंक दिसता। ताका लागून अशें म्युनिसिपालिटीन काम करचें, जे म्युनिसिपालिटीचे मेंबर्स आहा चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन तशेंच बाकीचे कावन्सिलर ते खूब बरें काम करता ते दिसता। तशेंच तेंच्यांनी काम करचें, तेंच्यांनी वाड्यावानी खूब तेंचे बरें काम चालू आसा, तशेंच काम तेंच्यांनी अशें चालू दवरचें जे म्युनिसिपालिटी आयज म्हाका दिसता आमच्या पेडण्यान इन फ्युचर नंबर 1 जावचे, जे आयज एवॉर्ड मेळ्ळो आमच्या हिंदीन तो आमच्या म्युनिसिपालिटी पणजे म्युनिसिपालिटी। तसोच म्हाका दिसता फुडाकार आमकां पेडण्यान तो मेळचो, अशें त्या नेटान तुमी काम तुमचें चालू दवरचें, इतलेंच समजा म्हाजी दोन हांगा सोंपयता। पेडण्याचे डेप्युटी कलेक्टर श्री शिवप्रसाद नायक, तसेच आमचे जॉइंट मामलेदार गांव, तसेच आमचे उपनगराध्यक्ष उषा नागवेकर, माझे सगळे वांगडी काउन्सिलर, चीफ ऑफिसर भानू गोंदेकर, प्रेस मीडिया आणि हांगासर जमिल्ले सगळे भाव आनी भयणांनो, आज खूब उमेद दिसता श्रीदेवी भगवती माता आणि श्रीदेव रवळनाथ यांच्या कृपेन आज आमकां म्हाका दिसता हे 1.5 म्हयन्यान आमचो दुसरो प्रोजेक्टाचे आमी फाउंडेशन घालता। खूब उमेद दिसता की आमचे जो माननीय मुख्यमंत्री आसा आनी आमचे ब्युटी मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे यांच्या आशीर्वादान आमकां एक पेडण्याची ही नवी सुरवात म्हणून एक पेडण्यान सांगपाक एक खूब उमेद दिसता। आज सांगपाचें उद्देश म्हटल्यार आमचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांच्यानी एक 60 लिबरेशन हे अंतर्गत एक आमकां सी क्लास म्युनिसिपालिटी हो 1 कोटी रुपया दिल्लो आणि त्या 1 कोटीच्या हेचेर जो तेंचो एक हेतू आसलो की आत्मनिर्भर भारत हे हेचेर आमी आत्मनिर्भर म्युनिसिपालिटी हे करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा। म्हणूनच आमी हे 1 कोटी रुपया खर्च करून म्हणजे साधारण हे बिल्डिंगेक 1 कोटी 17 लाखाचो एस्टिमेट जाल्लो आसा, पण आमी त्यो फंड घेवन आमी एक म्युनिसिपालिटी स्वावलंबी जावची हेचो आमी खूब फुडाकार घेवन आमी हेचेर आज फाउंडेशन घातलेलें आसा। आज खूब उमेद दिसता की आमच्या गव्हर्नमेंटा अंडर एक बरे प्रोजेक्ट हे पेडणे खातीर येता। आज आमच्या आमदार रविभाई आर्लेकर यांच्या सहकार्यान आमी ह्या म्युनिसिपालिटीच्या हाजेरीत आमी इनोव्हेशन केले आणि आज घटक स्थापना हे बरे दिसा आज आमी हांगा शिफ्ट जाले। आज खूब उमेद दिसता की आमचे यूडी मिनिस्टर विश्वजीत राणे यांच्यानी सुद्धा आमकां ते दिसा एक सोडाची मीटिंग जाली, थंयसर आमकां उतर दिले की तुमची दुसरो प्रोजेक्ट सुद्धा फेज 2 आसा हेचे आपण सँक्शन केल्ले आसा आणि तो पयलींतल्यान बेगीन आमी हो प्रोजेक्ट हातीन घेतले, जेणे करून हे बिल्डिंगेची जी शोभा वाडटली। त्याच बरोबर आमचे फिश मार्केट आसा ते फिश मार्केटा भितर इन्क्लूड जातले आणि ही पेडणेकारां खातीर एक नवी सुरवात जातली। आज पोस्ट ऑफिस जी ओल्ड आसले थंय आमी बरें बरो आमचो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो हातीन घेतलेलो आसा। तो कॉम्प्लेक्स म्हणजे आमकां भितर खुबसो रेवेन्यू हो म्युनिसिपालिटी खातीर मेळटलो, जेणे
करून म्युनिसिपालिटीचे सोर्सीस आसा हे आमकां वाडोवपाक मेळटले। आज खूब उमेद दिसता अशी कामां करताना जो आमचे आमदार आसतले, युडी मिनिस्टर आसतले, सीएम आसतले, हेंचो जेन्ना आशीर्वाद मेळटा तेन्ना एक काम करपाची उर्जा जी आसा ही खूब वाडत वयता। म्हणून तर आमी आज हे करपाक पावले आसा। त्याच बरोबर आमचे जे सफाई कर्मचारी आसा हेचो सुद्धा आमी आज हांगासर जे बरेंतले बरे म्हणजे आमचो माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी हेंच्या बर्थडे निमित्तान आमी म्युनिसिपालिटी अंतर्गत एक स्वच्छ ही सेवा हो प्रोग्राम घडयतना आज खरेंच एक हे दिसता की जे आमचे स्वच्छता कर्मचारी आसा ते कर्मचारी प्रत्येक घरात प्रत्येकाच्या घरा वचनी प्रत्येकाच्या गटार आसतले आनी कितें आसतले तेचो सगळो जो कचरो आसता हे ते करता। म्हणटकच आमचे जे खरी जी ताकद आसा ही एक आमचे वर्कर आसा ते आमी क्लीननेस वॉरियर्स म्हणटा तशे ते तेंच्यांनी आमकां म्हणजे तेची आमकां हें दिसता की तेंचो खंय तरी तेंकां बेनिफिशियल करचे आनी जेणे करून आमचो हो पेडणे शहर हो तेंच्या जिवाचेर एक बरो आमच्या क्लीननेस रावची आनी सगळी कडेन हो स्वच्छ भारत मिशन अंडर हे स्वच्छ पेडणे रावचे जेणे करून तुमचो लोकांनी सुद्दां तेका बरो सहकार्य मेळपाची खूब गरज आसा। आज आमी आमच्या दिसवडा मार्फत बरेचसो बरो उपक्रम केला जेणे करून प्रत्येक घराघरांनी डस्टबिनां पावोवपाची आमी प्रयत्न केल्लो आसा आनी त्या डस्टबिनां अंतर्गत लोकांनी सुद्दां तेची तितलीच तेका रेग्युलर करपाची की प्रत्येक ओलो आनी सुको कचरो आहा हो प्रत्येकाने सेपरेट करून हे पेडणे खातीर एकजूट रावन काम करपाची गरज आसा जेणे करून आमी हे पेडण्या फुडल्या लेवलार पावयतले अशी एक आशा दवरता। त्याच प्रमाणे आमचे हालींच हांव आमदारा कडेन एक विनवणी केल्ली की आमचो जो टाउन हॉल आहा प्रोजेक्ट हो सगळ्यात मोठो प्रोजेक्ट आनी त्या प्रोजेक्टाक एक जर आमकां जर तो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार म्हाका दिसता जी म्युनिसिपालिटी आमी सदांच पेमेंटाक रडटा की पेमेंट घालपाक पयशे ना हो जर हांवें आमदारा कडेन घातलेली विनवणी की हो जर प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी 100% सक्षम जातले ही म्युनिसिपालिटी स्वताच्या जिवार आमी पेमेंट घेवंक शकतले। खंयच गव्हर्नमेंटाचो आधार असो बाकीच्या डेव्हलपमेंटाक आसतलो पण प्रत्येक फावटी आमकां गव्हर्नमेंटा कडेन परत जे पयशे मागचे पडटा ते आमी खंय तरी आमी स्वयंफीत जातले अशें म्हाका दिसता आनी ते आमदारान आमच्या कानार घेवन हो आपण सीएमाकडे केली उलोवणी करून आमकां तो सुद्दां तेंच्यांनी प्रोजेक्ट हो तेंच्यांनी हातीत घेतलेलो आसा। आज खूब उमेद दिसता की जेन्ना अशे प्रोजेक्ट जाता तेन्ना एक काम करपाचो जो हे आसा त्याच प्रमाणे आमचो टॅक्सी स्टँड आसा ओल्ड स्टँड थंय सुद्दां एक बऱ्यांतलो बरो प्रोजेक्ट हो फूड कोर्ट म्हणजे एक पेडणे आमी म्युनिसिपालिटी मार्फत नवीन चाल दिवपाचे आमी प्रयत्न केल्लो आसा आनी तो प्रयत्न आमी सक्षम करून दाखयतले तेका लागून तुमचो सगळ्यांचो साथ हो खूब गरजेचो आसा। आज तेका लागून आमी तेका दोन्ही कन्सल्टंट हो आमचे देवेंद्र प्रभू एका कन्सल्टन्सी मेळिल्ली आसा तेंच्यांनी बऱ्यांतलो बरो जो पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग आसा तेची बऱ्यांतली बरी कमर्शियल बिल्डिंगेची डिझायन केली आसा। त्याच प्रमाणे आमी कन्सल्टंट अपॉइंट टॅक्सी स्टँड तेका सुद्दां तोच कन्सल्टंट येयल्लो आसा तेणी सुद्दां हालींच 8 दिसां पयलीं आमदारा कडेन आमची मिटींग जाल्ली की बऱ्यांतलो बरो एक फूड कोर्ट हो पेडणे तेंच्यांनी दाखयल्लो आसा तो थोडीशी मॉडिफाय करपाक अजून 6 महिने आसा पण येणाऱ्या काळात तुका अजून आम्ही खूपशी फाउंडेशनाक न्हू आनी कितें तूं दिवंक शकता इतली म्हाका आशा आसा आनी निश्चितच आमच्या म्युनिसिपल स्टाफान आमकां खूब कॉपरेशन दाखयलेलें आसा आनी तुमच्या ह्या आशिर्वादान आमी हांगासर पावलेले आसा। सगळीं जाणां अशीच निरंतर चलया म्युनिसिपालिटीचें काम फुडें व्हरया आनी तुमकां सगळ्यांक आयच्या घटस्थापनेच्या शुभेच्छा दित हो ल्हानसो आमचो कार्यक्रम जो आसा हो सोंपयता आनी ह्या कार्यक्रमाक सगळ्यांनी तुमी उपस्थित रावल्ल्या बद्दल हांव तुमचे खूब आनी खूब आभार मानता आनी इतलेंच सांगूंक सोदता
नाईट सॉल्ट टँकर जी गाडी आमकां जी सुद्दां उपलब्ध केलेली आसा ती आतांच आमी तेंचो इनॉग्रेशन करतले तेन्ना सगळ्यांनी पयशे नोट थंय तुमची उपस्थिती लावन आमी तो एक उक्तावणाचो कार्यक्रम करचो असं सांगून हो ल्हानसो तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.